Headlines brought to you by Panchamrita. गोंयच्यान अमेरिकी डॉलर्सांचे स्मगलिंग करपी सुलतान बाशा भटकळ पुलिसांच्या ताब्यांत. सुमार 8 लाख मोलाचे अमेरिकी डॉलर पुलिसांनी केले जप्त. लायटीचेर 20% चड बिल फारीक करपाचो फॉर्म्युला. ईव्ही गाडयो वापरतल्यांक मारक, सामान्य लोकांक खार. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचो सरकाराचेर फार. ऑक्टोबरांत पावसाचो नेट. फाटले 3 दीस पावसाच्यो दडको. पणजे, सत्तरी, केपें, सांगे, काणकोण वाठारांत घोग्यांनी पावस. शेतकार त्रासांत. महाराष्ट्रांतल्या अहिल्यानगरांतले 26 वर्साचे चलयेक कांदोळे मरण. गुंगीचें वखद घाल्लो सोरो पिल्ल्यान म्हणून दुबाव. इश्ट रिजवानाक अटक. 7 दीस रिमांड. खासा वजन आनी माप चांचणी केंद्र गोंयांत. केंद्राच्या आदारान दर वर्सा राष्ट्रीय वजन माप परिशद गोंयांत आयोजीत करपाचो सरकाराचो प्लान. मोल्यां चोर मार्गान बेकायदेशीर मांस आनी हेर सामान गोंयांत. कारवाय केली ना जाल्यार आंदोलन. बजरंग दलाचो कुळें पुलिशेक 3 दिसांचो अल्टिमेटम. गोंयांत स्पोर्ट्स स्कूल येवंक जाय. खेळा मंत्री म्हणटा भुरग्यांक खेळांत करियर करपाचो आसल्यार खेळां बरोबर एकाडेमिक्स शिकोवंक जातली मजत.